पुढे बसणार का मराठी पुढे सीएम भोमा लोकल तुमका मेळो आयल्ले भोमाचे म्हाका पयर घरा कडेन मेळपाक आयिल्ले तांकां हांवें हांगासर आपयले ते जवळपास एक 70 जण कितें तरी आयिल्ले सगळे जाण 70 जण आयिल्ले तांकां कंप्लिटली प्रेजेंटेशन दिलें म्हज्या PWD डिपार्टमेंटान प्रेजेंटेशन दिल्या उपरांत तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें एक म्हणजे देवळाचो येदो सुद्दां कुडको वचना एक वेगवेगळे चुकीचो समज हो तेंच्या तकलेंत आसा तरी ते तांकां एक्सप्लेन केलें ते तांकां पटलेंय बी दुसरी गजाल तेंच्या तकलेन आसलें 60 मिटरचो रस्तो आमी करता म्हणून पण आमी 60 मिटरचो रस्तो करिना तोय कोणी तरी तेच्या तकलेन गैरसमज घातलेलो आमी फक्त तेचेर 25 मिटरचो रस्तो करता तिसरी गजाल तेची एका देवळा कडल्यान दुसऱ्या देवळा कडेन वचपाकूय कांयच प्रॉब्लेम जायना घरा वयता म्हणजे तेची 60 म्हणजे जवळपास 40 घरा वयता असो तेंच्या तकलेन आसलो फक्त वयता भितरली 4 घरां ओके 4 घरां भितरले 4य ओनर थंयसर आशिल्ले एकट्याचीच 2 म्हणजे एकट्याचें दुकान आनी घर 99 स्क्वेअर मिटरान आसा आनी 120 स्क्वेअर मिटरान उरलेली दोन त्या 4य जाणांक आमी वेगळे 4 प्लॉट दिता आनी वेगळी 4 घरां तेंची बांदपा खातीर आमी पयशेय दिता आनी उरल्या ल्हान गाडे थंयसर जे एक्वायर्ड केल्ल्या प्रॉपर्टीज रस्त्याक तेकोन आसा म्हणजे ते गाडे खरे म्हणजे ते रस्त्याक तेकोन तांकां थंयसर परत आसतनाचे देवळा कडेन जर घालूंक जाय आसत जाल्यार देवळा कडेन गाडे घालपाचें आमी प्रोविजनूय दिता त्या ती लोकांनी समजून घेवपाक जाय थंयसर इन फ्युचर केन्नाच तसो एक्सिडंट जावचो न्हू कारण हो प्रोसेस आतां कंप्लीट जायत येयला 2007तल्यान चालू आशिल्लो नॅशनल हायवेचो प्रोसेस नवीन प्रोसेस जावप म्हणजे बरें कठीण आहा पण तरी सुद्दां ताचे झालं की दुसरो आनी एक प्रपोजल तो खूब व्हडलो प्रपोजल इको सेन्सिटीव खाजन लँड आनी हे तर सगळें आशिल्लें पण ताका एक गजाल सांगता फाल्यां आमच्या प्रॅक्टिकली इंजिनियर सायटीर वयता तांकां तुमी कॉपरेट करात ते तांकां थंयसर मार्कींग करून दाखयतले मार्कींग करून तेंची प्रॉपर्टी येता काय ना तेंय कळटलें तेज्यांनी बरोवन बघला आमी बरोवनूय दिता देवळाचोय कसलोच भाग वचना ही 4 घरां सुद्दां तेज्या पलीकडे आमी कांयच वचना उरलेली घराची नुस्ती मार्कींग तेंचें कन्फ्युजन आहा की सर्वे नंबर तो दाखयला म्हणजे त्या सर्वेची सगळी घरां वयतली म्हाका दिसता हे जे थोडे कोण जे आहा पळय तांकां चुकीचो सांगता पण तांकां विशय बरेच पटले ओके हांवें जें सांगलां तें तांकां सगळें पटलां म्हाजो अंदाज हा एका मार्कींग केल्या उपरांत इश्यू जो आहा तो रिजॉल्व जातलो इन द इंट्रस्ट ऑफ तेंचे देवूळ जात्रा उत्सव जे सगळ्या तांकां करपा खातीर वयल्यान आनी खूब मोठ्या प्रमाणान वयतली तेंची एक तळी आहा ती आमी 30 लाख आनी 30 लाख रुपीज एडिशनल म्हणून ती ब्युटिफाय करून दिता म्हणून सांगलां म्हाका दिसता तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर सरकारा बरोबर कॉपरेट करप गरजेचें आसा ते करतले असो म्हाजो विश्वास आहा आमचे फाल्यां इंजिनियर थंय गेल्या उपरांत मार्कींग करून गेल्या उपरांत परत एकदा ते म्हाका मेळटले आनी इश्यू रिजॉल्व कोणतरी कन्फ्युजन कोणा तरी कन्फ्युजन करून दवरला तरी दिसता कोणी कन्फ्यूज नागदरची नांवां जी गॅजेटाचेर येयल्या ते फक्त सर्वे नंबर थंयसर आसात ओके पार्टिशन ना म्हणून आयले पार्टिशन ना म्हणून आयल्या कारण एक सर्वे नंबरान जर हे भितरले 500 कुडको सुद्दां जर वयता 50 मिटरां जाल्यार त्या सर्वे नंबरांतली सगळीं घरां येतात आमी तेंच्यांनी जे मागला पळय उरलेले 40 घरां तांकां बरोवन दिवपाक तयार आहा तेंचें घर एकूय वयचें ना पुढी 4 घरां वाचोवपाक बरोवन दिल्या परत बायपास मीटिंग विचारलं तुम्ही सेक्रेटरी बरोबर बायपास हा म्हज्या सगळ्या